सगळी उभी राहूया. मिसाची सुरवात एक गायन गाऊया. हे मोठ्या उगडासा खोरात ए 14 पान 7 A14 पेज 7. हे मोठ्या उगडासा खोरात ही जेसूची आज्ञा मानू बावाळतानो पुढे सोरा विस्वेटून मोनी तोड करू या मिक्से मोकळीतून सोरता युकार दिवया कायोन करू मिसा बेटे हाजीर जाया लालवड पाकाची दोरू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमेन. सर्वस्व तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. मोगाल बहिणी बाबांनो, आयज देवाचे उतर आमकां अडचण्यामध्ये पिडेमध्ये कोश्टामध्ये देवाचेर बाबार धरून बोरवासो दवरतली मनशां जो हांकां आपयता. बरी आमी सांदायज आमी वांटो घेता आसतना देवाचेर आमचो बाबार अदीक अदीक वाडूंक आमकां कृपा पटाय ह्या मिसाची मिटेन मागून घेवया. आनी ह्या पवित्रतेंत आमी वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. कांय फावटी आमच्या जिवितान अडचण्यो कोश्ट आयल्यात त्या वेळार आमी देवाचेर बाबार धरून जिवंक रावत आसतलीं. देवा सोरशिल्लो आमचो बोरवासो आमी उणो केला आसतलो. सगल्या पातकांची दूख धरून देवाची आनी एकामेकाचें बोगसणी मागून सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान शिरून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सुद्दां साकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सास्तांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो विसा विसा काकुतो विसा विसा काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी करचो बापा मुखार आमी धरुया. हे मीस आमी भेटयतात सोपून गेल्लो कायतानो डिसोजा बापान ताका सास्तांचे सुख फाव करूंक मिसांत मागुया. तेच भाशेन आमी मागता आयज आपल्या लग्नाची वरस समरमता पाशाव आनी फातिमा फेर्नांडीस. तेच भाशेन कॉन्ड्रेड आनी मेलिसा मास्करेनस लग्नाचे वरस समरमतात. तांचे बसत मागता आसतना आपणे सुबार दीस समरमतात तांचे बसत आमी मागुया. एश्विन गॉन्साल्वेस आनी कार्मिना लॉपेस. तेच भाशेन आयच्या दिसा आमी मागता दुर्गावाडो ह्या फॅमिलींक पासत रोमियो आल्फोन्सो, कायतानो आल्फोन्सो, जुसे गॉन्साल्वेस, रोजी वाज, लाझारो रिबेरो, दिविना दोर्जी, डॉमिनिक तॅलिस, पेमी फेर्नांडीस, सिल्वेस्टर फेर्नांडीस आनी जुसे फेर्नांडीस. तेच भाशेन आयज सायबिणीची भेट ह्या फॅमिलीन वेता तांचे पासून आमी मागुया. पोरशे बाट सुकुरिना गोम्स, किरांट, एस्ट्रीट कार्दोस, ओडले बाट सेकेंड, कायतान परेरा, कार्दोस वाडो, थॉमसन फेर्नांडीस आनी मोलांतीन
Maricina Gudino. ह्या फामील पासत मागता आसतना आमची खासगी गोरसो ह्या वेळार ह्या मिसाचे भेटींतल्यान बापा मुखार आमी दवरुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुजी बोसवण करूंक आनी बाबार्थ आमकां शिकयता ते बरमणी सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपटान श्रियादान राजवट चलयता सासतांच्या सासतान. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी अब्सलोमान चिंतूंक नासलेले घडणे वरवीं दाविदाच्या मनशाच्या हातान पडलो. एका कोचोराचेर बसून अब्सलोम वेतालो तेन्ना तो कोचोर एक व्हड रुखाच्या खांद्यांनी रिगलो आनी अब्सलोमाची तकली त्या रुखाक शिरकली आनी तो स्वर्ग आनी संवसारा मदें उमकळटालो. इतल्यान तो बसलोलो तो कोचोर फुडें गेलो. कोण एकल्यान हें सगळें पळयलें आनी जोआबाक वचून सांगलें, अब्सलोमा एका रुखार उमकळोन आसा तो हांवें पळयला. तेन्ना जोआबान आपल्या हातान 3 बाले घेतले आनी ते अब्सलोमाच्या काळजाक तोपले. तो अजून जिवोच त्या रुखार उमकळटालो. 2 दारवट्यां मदें दावीद बसून आसलो. राखणदार वंटी वेल्यान दारवट्यांचेर पाचार चडलो आनी थंय तावन ताणें आपले दोळे वयर उबारले आनी दावी दावी येता तो एक मनीस ताका दिश्टी पडलो. राजाक उलो मारून त्या राखणदारान ताका ही खबर दिली आनी राजान म्हणलें, एकलोच आसा जाल्यार तो बरी खबर घेवन येता. फुडें राजान म्हणलें, कुशीन सोर आनी हेतूय उबो राव. म्हणटोच तो कुशीन सरलो आनी थंयच रावलो. इतल्यान एक कुशीत पावून सरलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या राजा, तुका बरी खबर हांवें हाडल्या. कित्याक तुजेर कल्पलेले तांच्या हातांतलो सर्वेस्परान तुका सोडयलो. राजान कुशिता कडेन खबर काडली. म्हजो भुरगो अब्सलोम बरो आसा मूं? कुशितान सांगलें, म्हज्या राजाच्या दुस्मानांक आनी तुका वायट करूंक कल्पलोल्यांक ह्या तरणाट्याक घडलां तशेंच घडो. हें आयकून राजा शेळो घाम सुटलो आनी दारवट्या वयर आसलेल्या कुडांत वचून दुखांच्यो जोरी करून तो रडूंक लागलो. तो म्हणटालो, म्हज्या पुता अब्सलोमा, पुता म्हज्या पुता अब्सलोमा, तुजे स्वातेर म्हाका मरूंक कोण दीत? अब्सलोमा म्हज्या पुता म्हज्या. जोआबाक खबर धाडली. अब्सलोमाक लागून राजा रडटा आनी विलापता. हे परी सगळे फौजेक त्या जोयताच्या दिसा सगळें दुखूच जालें. कित्याक राजा आपल्या पुता पासत रडटा म्हूण फौजेक खबर पावली आनी हार घेवन लोजेन घरा परततात त्या लस्करां परी ही फौज गुपचूप शारांत परतून गेली. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. आमचो जबाब, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. सगळीं म्हणुया, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दळदिरो, विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावता, जीव राख म्हजो, म्हाका निवार. जबाब, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तुजे बगर ना देवा म्हाका, म्हजी तूं कोर दया सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता, काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. आत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा.
जबाब म्हजे मागणे आयक सर्वेस्परा म्हाका जाप दी. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा, कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा, उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं गे सर्वेस्परा. जबाब म्हजे मागणे आयक सर्वेस्परा म्हाका जाप दी. उद्गार सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोल्लिको आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. मार्को परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू परतून हड्यार सोडून दोर्याचे पेली थोडी वेतोच लोकांची बोडूर पोंच ताचे सोरशी एकटवली आनी तो दोर्याचे दोडयेर आसतलो तेन्ना जायरस म्हणलोलो देवस्थानाच्या उदिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कोडे एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मोन्नाचे तोडेक पावल्या, ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताच्यो बाराबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताच्या फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रोकपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. साबार वैजांच्या हातान जायतें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गुणाक पडूंक नासलो. पूण ती ओदीक पाटशार जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदें ताच्या फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्रांक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्रांकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातोली अशी ती आपणा भितर चिंताली. आनी रोखडेंच तिच्या रोगताच्यो जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच वळखून जेजून लोकां वाटेन वळून विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्रांक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हळें, लोक तुका चेंचता म्हूण तर तूं पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलोय अशें म्हणटाय. पूण कोणाचें हें काम केल्लें तें पळोवन तो भोवती नदर मारूंक रावलो. तेन्ना आपणाक घडलेलें तें वळखून ती बायल भियोन आनी कापूंक लागली आनी मुखार सरपटून सगल्या खरें तें ताणें तिका सांगलें. तेन्ना ताणें म्हळें, दुबे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांगेर तावन धाडलोले मनीस पावले आनी ताणें म्हळें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनी त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून तांकां म्हणलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाकाय, बाबार्थ मात दवर. आनी ताणें पेद्रूक, जाकोब आनी ताच्या बाबाक जुवावांक हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्यांच्या घरान पावतोच जेजू गोबोल जाता तो देखलो आनी लोक व्हडल्यान रोडटालो आनी विलापतालो तो ताणें पळयलो. भितर वचून ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण गोबोल्ल्यात आनी रोडटात? चेडू मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगाता घेवन चेडू आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हळें, तालिता कूम, म्हणगे चेडवा, तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडू उठून भोवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन बारी थोटकलो आनी कोणाकूच हें गोमूंक जावंक ताणें जोडजोडीत फॉर्मायलें आनी चेडवाक कितें खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तूं भिवनाकाय, बाबार्थ मात दवर.
मोगाल बहिणी बाबानो, एक पावटी एक ल्हान सुपुल्लो भुरगो आपल्या जिवितान निराशी जाल्लो, कारण जितले पावटी तो मागणें करतालो ताची मागणी देव आयकना म्हूण तो चिंतालो. आनी ते पासत एक पावटी आपल्या शामाय सुरशी येवन ताणें म्हणलें, पळय ग्रॅन्डमा, हांव इतल्यो सोगोट मागता, इतलें सोगोट हांव प्रार्थना करतां, पूण म्हजी प्रार्थना देव कित्याक आयकना? वाय इज नॉट गॉड आन्सरींग टू माय प्रेयर्स? आनी ह्या वेळार ह्या शामायन ह्या ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्याक कितें तरी संदेश दितली म्हूण किचनान व्हेलें. आनी हें उदाहरण दिवन ताका संदेश दिवंक ती पाठयताली. हें उदाहरण तुमी आयकलां आसतलें, पूण आयच्या नियाळाक पुत्तून आमी आयकुया. तिणें 3 वस्तू घेतल्यो, कॅरट, तांती आनी च्यायेचो पालो. आनी ताका म्हणलें, आतां पळय हे वस्तू कितें जातात त्यो. कॅरट काडले आनी गरम उदकान उडयलें. जे कॅरट गोट आसलोले ते कॅरट ते उदकान गरम उदकान पडटूच मोव जाले. जे तांती आसलोले, जे लिक्वीड स्टेट वो मोव आसलेले ते उदकान पडोन गोट जाले. आनी तिसरी वस्त, च्यायेचो पालो आसलोलो तो काडलो आनी गरम उदकान घातलो आनी च्याव त्या च्यायेचो रंग बदललो वो त्या उदकाचो रंग बदललो. प्रत्युशा भयणी बाबानो, हे शामायन ह्या नातवाक म्हणलें, तुवें पळयलां तिनूय वस्तू एकाच उदकान पडल्यो, पूण सगल्यांचो वेगवेगळो स्वभाव जालो. एकलें मोव जालें, एकलें गोड जालें आनी एकलें मिसळ जालें. आमचें भावार्थी जिवीत हेच परी. जे भाशेन आमी आमच्या भावार्थाचें जिवीत देवा मुखार दवरता, तेच भाशेन आमच्याय जिवितान आमी बरेपण अनुभवता. आयज प्रत्युशा भयणी बाबानो, हांव ह्या विशयाचेर कित्याक उलयतां काय? आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतात 2 जाणांचो भावार्थ. जी दोगांय जाणां जेजूचेर भावार्थ दवरतात आनी आपल्या जिवितान बरेपण मागून घेतात. पयले सुवातेर जायरस आसा, अधिकारी तो सादो मनीस न्हय, जोडटी आसलोलो मनीस. जेजू सोरशीं येता, आपलें अधिकारीपण सोडटा, ताच्या पांयां पडटा. ताणें जाय जाल्यार व्हडल्या वैजांगेर वचूंक जातालें आनी दुसऱ्या कोणागेर वचूंक जातालें, पूण तो तांगेर वचना. तो जेजू सोरशीं येता, कारण तो जाणा जेजू आपले दुबीक बरो करतलो. होच भावार्थ घेवन तो जेजू सोरपोटी येता. आनी उपरांत आमी पळयतात, तो वाटेर आसतना जेजू तांच्या बराबर वेता आसतना ही 12 वर्सां रोकपाट जाल्ली वस्तोरी. हे वस्तोरेन तिणें वयस केल्ले, तिणें जायतीं वखदां करून दुडू आपलो खर्चिल्लो, पूण तिका कांयच बरें जावंक ना. आनी ह्या वेळार ती जेजूक पासार जाता ती पळयता आनी हांव म्हणटा, हांव जर ताच्या आंगोसराकूच हात लायल्यार बरी जातली. हो तिचो भावार्थ आनी ह्याच भावार्थान ती बरी जाता. आनी जेजू तिका म्हणटा, दुबे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. दाखयता हे वस्तोरीचो भावार्थ जेजूचेर. उपरांत आमी पळयतात, तो जायरसागेर वेता, ताची धूव सोंपल्या म्हूण संदेश पाठयतात, पूण जेजू तिचे दुबेक बरी करता. प्रत्युशा भयणी बाबानो, आमच्या दिसपटी जिवितांत आमकांय जायते फावटी हेच तरेचो अनुभव आसतलो. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत अडचण्यो आमकां मेवतात, कोश्ट आव्हानां तुफानां आमकां सांपडटात, पूण कांय फावटी आमी भावार्थ सोडून दिवन, बोरवांचो सोडून दिवन जियेता. पूण आयज ह्यो दोनी कल्पना जर आमी पळयल्यार आमकां एकूच संदेश पाठयता, तो म्हणल्यार आमचो भावार्थ देवाचेर उपोट आसची गरज. आनी जो मनीस देवाचेर आपलो भावार्थ उपोट सांबाळटा, ताच्या जिवितांत मनीस जोरी आपल्या जिवितांत बरेपण अनुभवतलो. जावं तुज्या जिवितांत आयज पिडा येवन तूं निराशी जालें, जावं तुज्या जिवितांत तुका आयज नोकरी ना जावन, तुज्या संकोश्ट येवन फामिलीन दुस्पोट जावन, जायते तरेचो आयज तुज्या जिवितांत अडचणी तुका सांपडल्यात आसतली, पूण जरी तर तूं तुजो भावार्थ देवाचेर पूर्णपणी दवरताय, तुज्या जिवितांत तूं बरेपण अनुभवतलें. तर आयज ह्या मिसाचे भेटींतल्यान आमी वांटो घेता आसतना आमकां कृपा घोटाय मागुया. आमच्या जिवितांत देवाचेर आमी उपोट भावार्थ धरून ताचे तांय आमी सदांच भावार्थान आमी वचूं आनी ह्याच भावार्थान आमी आमच्या जिवितांत बरेपण आमी मागून घेतल्या. थोड्याच वेळान जेजू ह्या आल्तारार येतलो, ताकाच फुडें घालून सदांच ताचेर पातयतलीं मनशां, भावार्थ दवरतलीं मनशां जावं ह्या मिसाचे भेटींतल्यान आदार कृपा दरेकल्याक मागून घेवया. बेठोनेक आमी गायन गावया. C30 रुपये भांगार मागिनाय, पान 40 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय, आत्मो संसार
आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगात येता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगात येता मोशे भाव भयणीनो, मोशे आनी तुमचे बलिदान सोर पुतबिदा देव बापाक मानतात असलें सामण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानात आणि मोहिमेत आमच्या सरेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर ही दाणां दवरून हाडून दवरता. प्रोसोन जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया. अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पोतबेदार आनी सासणांच्या देवा सोर कार्यान सोर आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंच तुजें आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी बोडवीक बिलकुल सोडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजें कुरपेन वाडत बेताव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव. बाबा खरोच तू पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे बसोद समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळशाक तुमचे बसोद आनी सोमेस्त मनशा बसोद ते वारोवतले. हे मोशा उगडासा करात. Babartaco kut porkotuya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लिव आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा, सीमा आमच्या आदारी गौरी बापान सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान पाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलोत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मरे देवाची माई सांगाती सांजुजे
घेवन दवरून दोता सांजचो सेवाज आनी सोर खाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासतांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे सुवरवी त्याचे सुसंगता त्याचे सुताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपोटान सुरपोत बेधार बापा सुरबंधनानी भोयभो तुका सासनाच्या सासना आमचो बाबार्थ देवाचेर आमी दवरूंक सोदता जाल्यार दिसा दिसपोटी आमी प्रार्थनांतल्यान आमचो बाबार्थ आमी वाडोवंक जाता तर ह्याच प्रार्थनांतल्यान आमचो बाबार्थ वाडयतली मनशां जावंक आमकां दर एकल्याक ह्या प्रार्थनान कृपा पोटाय मागोवन घेवया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दय करून जिवितांत सोबस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी पोरभाशणांत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलो तीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोदरी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरम दोतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर देश घाल आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासवड चलयता सासतांच्या सासता आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संसाराचे पाप काडटा दी शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया बाबार्थाचे दोळे D5 540 नो D5 पेज 49 बाबार्थाचे दोळे आमकां तुजी जेजू तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू बाबार्थाचे दोळे आमकां तुजी जेजू तुका पळोवंक
वाचेतोळे आमकां तुदी जेजू तुका मोडून आमकां जागोय जेजू सगळी विरावया प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाल बाबा सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुवें तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बाबार सदांच स्थिर उरूंक आनी वाडवत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सोर्बेस्पद तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं. सोरपद विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. मागणे सांत मिगेलाक सांत मिगेल महाबळगेला लढाईच्या दिसा तूं आमकां आदार देवचाराच्या कोणेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवन आमी काती बळी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोंगराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक एमपणान लुटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जड पडटा. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया F देवाक दिनवास पान 208 F6 पेज 88. देवाक दिनवास सेवा करगा देवाक दिनवास सेवा करगा जेजू सोगी आमकां बिचूर देवाक दिनवास सेवा करगा देवाक दिनवास सेवा करगा देवाक दिनवास सेवा करगा जेजू सोगी आमकां बिचूर देवाक दिनवास सेवा करगा जेजूचो बोरबोर आमी सगळे कोडे शिवरात वेता जेजूचो धूप आमी नवे जिवीती उगलासता देवाक दिनवास सेवा करगा देवाक दिनवास सेवा करगा जेजू सोगी आमकां बिचूर देवाक दिनवास सेवा करगा देवाक दिनवास सेवा करगा देवाक दिनवास सेवा करगा जेजू सोगी आमकां बिचूर देवाक दिनवास